6 लेन जुवारी पूल आणि रस्त्याक कुठ्ठाळे एकूय घर वच्चना फकत काय कंपाउंड वॉल मोडच्यो पडटल्यो। बुधवारा पीडब्ल्यूडीच्या नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीचे पब्लिक हियरिंगा उपरांत आमदार अलिनान स्पष्ट केले, सरकारान जमिनीक मार्केट रेट दिवचो म्हूण जमीन गेल्ले लोक मागतात। रस्त्याच्या आणि पुलाच्या कामाक सरकारान पयलीच जमीन घेतल्या। This is regarding the expansion of the highway. Some people have received notices informing them that their land is going to be acquired for this expansion. Now, I saw a few of the notices, and in those notices that I saw, I think some are losing about 60 square meters. I think the largest area that I saw was 120 square meters. Now at this meeting, they are going to know exactly how far the expansion is going to be, because some people are worried, thinking that their houses are going to be acquired and they'll have to be demolished and they'll be houseless or homeless. But when I went to the site, I have realized that no house is going to be touched. Maybe one or two structures that have come recently, and they are not houses. They are some food selling outlet or something like that. They may be touched. But otherwise, no house is being touched except maybe a compound wall here and there. And I was talking to the officers, and they have said if the compound wall is going to be demolished, then they will be reconstructing the compound wall for the respective houses. सरकारान हे हायवे खातीर जमीन वतल्यांक स्क्वेअर मेत्राक 1200 रुपया रेट ठरायला, मात लोकांक ते मान्य ना। लोक म्हणटा मार्केट रेट चल्ला स्क्वेअर मेत्राक 15,000। So you put your demand before the MLA? Yeah, we have put, so she is saying we'll be compensated at the market rate, but this is the market rate. I don't agree with it. 1200, it's nearly nonsense. For me, it's really nonsense. 15,000, almost a difference of 13,800. So it's quite a less. So I don't agree with it. You have raised your objection? No, I'm going to raise an objection now, because I have come to know today about the thing. Whatever it is, I'll approach my advocate and I tell this is the issue. So you better, I'm going to fight. Whatever it is, I'm going to go forward. पण तुम्ही आता त्या लँड एक्विजिशन ओपोज बी करताय? हांव ओपोज करता म्हणजे ओपोज करू आनी ओपोज करपाक आनी कांय ना। हांव जर मुगे हेजेर सांगता तुका, हेजेर जनरल नॉलेज कितें, दे ऑलरेडी फिक्स एवरीथिंग. नाव दे जस्ट मेक फूल फॉर अस. This is just to show us that they are call us and they give us something. But they're going to pay. I don't know how much they're going to pay. They're not going to tell anything for that what they are paying for us. But we required how much they are going to pay the compensation and all. But they are not saying anything. They have just said pay you this thing, bring your document and give it a document. That's all. And we are going to give the document anyhow. But then after we'll come to know what they are going to give us. But I think so. They have already done everything, and then after that they said they fool for us. ओल्ड गोवा करमळे फ्लायओव्हराचे बुनियादी फातराच्या सुवाळ्यात पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदिनान कुठ्ठाळच्या लोकांचो विषय काढलो। सुदिनूय म्हणटा कुठ्ठाळच्या लोकांचे सगळे प्रश्न जाग्यार घालतले। जी घरां जीर्ण जाल्ली आसा, ज्या घरांचे पारे मातयेचे आसा, ज्या घरांक स्लॅब ना, ते सुद्धा गोवा गव्हर्नमेंटान करून दिवपाचे ठरायल्ले आसा। आणि हे सगळे श्रेय आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहरजी पर्रीकाराक वता। लोकांनी केओस करचो न्हय। हांव कुठ्ठाळीच्या लोकां कडेनूय मागता की तांणी म्हजे कडेन येवचें, मुख्यमंत्र्या कडेन येवचें, तांच्या आमदाराक घेवन येवचें, तांच्या लिडराक घेवन येवचें, सरपंचाक घेवन येवचें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। बीजेपीन 2019 लोकसभा वेंचणुकीची ग्रास रूट तयारी सुरू केल्या। देशभर राजकीय भोवणेर आशिल्लो बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 1 जुलयाक गोंयांत येता। आमदार निलेश काब्रालान अमित शहाचे गोवा शेड्यूल मिडियाक सांगले। तो नवे पंच सरपंच झेडपींक मेळटलो, काय व्यावसायिकांबरोबर गेट टुगेदर करतलो। 2 जुलयाक मडगांव बीजेपीचे दक्षिण गोंयचे ऑफिस उक्ते करतलो। नॅशनल प्रेसिडेंट बाबा अमित शाहजी गोंयांत 1 आनी 2 तारखेक आसतलो। तेजे फाटल्यान 4 फिदाल्गो हांगा ह्या हॉटेलान इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स जशे काउन्सिलर्स, सरपंच, पंच आनी चेअरपर्सन्स, झेडपी मेंबर्स हे सगळे 4 to 5 4 ती 5:30 म्हटल्यार तेजी भेट जातली। तेजे नंतर
ताज विमानतळाक सांचे संघ प्रोफेशनल्स म्हणजे गोंयचे प्रोफेशनल्स त्याचे खूबशे इश्यू आसता डिस्कस करपाचे. नामनींग प्रोफेशनल्स इन द फील्ड ऑफ डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, बिजनस, बाकीचे प्रोफेशनल जे आसा, चार्टर्ड अकाउंटंट, खूबशे प्रोफेशनल जे आसा, बिजनसमॅन्स, हे सगळे अरावंड 6 to 7:30 ताज विमानतळाक भेट जातली अमित शाची. 2 तारखेक तशेंच आमचे सकाळी मिटींग आसतली, विभाग आसतलो आमचो स्टेट गेस्ट हाऊस सोडून मागीर हॉटेल फिदाल्गोन, जे आमचे फुडें 2019 आमी कशे वयचे, आमी कशे फुडें आमचें इलेक्शन करपाचें आसा, तेजेर आमचे जे आमी स्टेट लेवलाचेर आमचें रिप्रेझेंटेशन केल्लें आसा, इन्चार्जीस केल्ले आसा, तेंच्या वांगडा एक बैठक जातली. आनी मेन म्हणटा ते आमचे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जे तेंचे हातीन इनॉग्रेशन जावपाचें आहा अरावंड 3:45 to 4 ऑपोजीट कदंबा बस स्टँड, थंय आमचें इनॉग्रेशन ते करतले आनी मागीर थंयच्यान मागीर डिपार्ट जातले. मीडियान प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकरा कडेन राज्यसभा उमेदवार आनी बिफाचे विशय काढले. आमी सरकार स्थापन करतना मोगो पक्ष, गोवा फॉरवर्ड आनी इंडिपेंडंट हांकां सगळ्यांक घेवन केल्लें आसा. आनी राज्यसभेचो उमेदवार ठरयतना सुद्दां आमी मुख्यमंत्र्याक म्हटलां आनी तेंच्यांनी उलोवपूच चालू केलें तेंचे कडेन. ह्या सगळ्यांक विश्वासान घेवनूच राज्यसभेचो उमेदवार ठरतलो. गोवा के सभी धर्मों के, सभी जाति के लोगों को लेके हम 2019 इलेक्शन फेस करेंगे और जीतेंगे भी. मुझे तो नहीं लगता है. नो. प्रुडंटा खातीर सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी. केंद्रीय मंत्रिमंडळान केंद्रीय कर्मचाऱ्यांक 7व्या आयोगाचे शिफारसी प्रमाण भत्ते वाडोवपाचो निर्णय घेतलो. देशभरातल्या सुमार 47 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांक ह्या निर्णयाचो लाव जातलो. खासा करून घर भाडे भत्तो मोठ्या प्रमाणात वाडटलो. आता मेरेन 7व्या वेतन आयोगाच्यो फक्त पे स्केली लागू आशिल्ल्यो, आता भत्ते वाडटले. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलीन मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मिडियाक ही माहिती दिली. आता राज्यांचेरूय राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांक ही भत्ते वाढ लागू करूंक दबाव येतलो. 7th पे कमीशन की सिफारिशों को तो कुछ संशोधनों के साथ, कुछ सुधार के साथ 1 जनवरी 2016 से स्वीकार किया गया है. और आज मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्तावना थी एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की अलाउंसेस के संबंध में. कुल मिलाकर जो पे कमीशन की सुझाव थे, कर्मचारियों के पक्ष में उनको स्वीकार किया गया और कुछ उनमें सुधार किया गया. लोएस्ट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए इस परसेंटेज के अलावा एक फ्लोर भी तय होगा जो न्यूनतम एचआरए तय करेगा. और ये फ्लोर है 5,400, 3,600 and 1,800. गिव एक ब्रेक.